देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयतशिल्ल्या सक्कड आमगेल वीक्षकांक कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. आम्ही दोन्ही एपिसोडांतू श्री देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान पोंडा तालुक्याचे मार्सेल मळेल कडेन आसा. ह्या देवस्थानाचे दर्शन करता आशिल्ले ते फुडली वारू तुम्ही ह्या देवस्थानाचे सुरे भाग पळयला. आतां ह्या भागांतू दोन्ही एपिसोडांतू तुम्ही वर्लेल भागू म्हळ्यार थंय अशे परिवार देवाल विशयू पळोवच्याक आसा ते. गोमांतकाचे चिंतामणी द्वीप जेवो चोडन म्हणलेले एक द्वीपांतू जरासंदा लागी चुक्कोन घेवन कृष्णान निप्पोन बशिल्ले तेदना तागेल बगे हुस्को जावन देवकी माता ताका पळोवच्याक आयली काय. ताणें होडू जावन तिगेले एद्र आयिल्ले तेदना तिका गुर्तु कळनातिले तूं सांचेरडू जावन हांव तुका पळयलें तेन्ना तूं कशें आशिल्ली की तशें जावन म्हगेले एद्र यो म्हण तिणें प्रार्थना करून घेतिल्ले तेदना कृष्ण सान बाबू जावन तिगेले मुखार आयले काय. अशें इल्ल सांचेरडाक मोगान तिणें काणपायर बसकारून घेतले काय. ह्या एक इतिहासाचे एक सन्निवेशाचे उडगासा खातीर जाल्लेलें हें श्री देवकी कृष्ण देवस्थान एक महाक्षेत्र जावन आसा. थंय मस्त परिवार देव आसा ती. तांतू श्री लक्ष्मी रवळनाथ गावनवाडा आनी श्री लक्ष्मी रवळनाथ पांडववाडा हे दोन्ही मुख्य जावन आसा ती. त्या नैशी वर्लेले सुमार देव थंय आसा ती. तांगेल दर्शन आमी आयच्या एपिसोडांतू कोरया. गोपिया कंदा बाल मुकुंदा जो जो आमगेले देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ संस्थान 8 देवा परिवार तातूंत प्रधान देव आसा तो देवकी कृष्ण, तशें भूमिका परमेश्वरी, लक्ष्मी नारायण, कात्यायणी, तशेंच द्वय रवळनाथ, एक लक्ष्मी रवळनाथ गावणवाडा, एक लक्ष्मी रवळनाथ पांडववाडा. एका रवळनाथाक गावणवाडा बुधवंत रवळनाथ म्हणटा आनी दुसऱ्या रवळनाथाक पिस्स रवळनाथ म्हणटा. तशें दाड साकळ आनी मल्लीनाथ अशे हे 8 देवा आमगेलो परिवार आनी तातूंत देवकी कृष्ण हे प्रधान. त्या प्रमाणे आमगेल्या देवकी कृष्णाक 7 गोत्र आसा. तातूंत 7 गोत्रांत 4 कुलदेव देवकी कृष्ण बुधवंत रवळनाथ, देवकी कृष्ण पिस्स रवळनाथ, देवकी कृष्ण दाड साकळ आनी देवकी कृष्ण मल्लीनाथ. तशे हे 7 गोत्रांत ते महाजन थंय थंय ते विभागून गेल्ले आसा. श्री देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ संस्थानांतू 8 परिवार सन्निधान आसा. 4 कुलदेवता आसा ती. तशें जावन भारी जन भक्त आनी कुळाविनी भेट दिवची तसले एक सुप्रसिद्ध महाक्षेत्र हें. विशेष म्हळ्यार ह्या देवळाचे प्रांगणांतू हे सर्व देवांगेले सान देवळय आसा ती. प्रत्येक देवळ सुसज्जित रितीरी निर्माण जावन व्यवस्थित जावन निर्वहण जाता आसा. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. प्रथम जावन सांगचें कशें की म्हळ्यार आमगेले देवकी कृष्णाक लक्ष्मी रवळनाथ आनी तशींची मल्लीनाथ आनी दाडशंकर अशीं आमगेले देवकी कृष्णाक हातूंत कुळामी भितरी 4 देवस्थान आसाच. तातूंत प्रथम खंयची की म्हळ्यार देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ पांडवाड म्हळ्यार ताका पिस्स रवळनाथ अशें म्हणटाच. म्हळ्यार पिस्स रवळनाथ म्हणच्या कारण कशें की म्हळ्यार जाल्यार पयलें पिस्स रवळनाथा कडेन दर्शन येवन मस्त फुडें दर्शन येवन थंय
कोण कोण पिश्य आशिल्ले पिश्य काडता आशिल्लो दर्शनारी तशें लागून थंय ते कोण ते पूज करता पळय पुजारी तांणी कसं म्हणलें की म्हळ्यार देवाक सांगणी करता आसतना हे पिस्स रवळनाथा पांडवाडा अशें म्हूण सांगून तांणी एक रूढ दवरली तशींच देवाक तशी आपयता आसतना लोकांनी हो पिस्स रवळनाथ म्हूण न्हू अशी एक प्रसिद्धी जाली. वास्तुशिल्पाचे एक सुंदर कृती. ह्या देवस्थानाक वतना मेट्टाचे आल्ले आनी पेल्ले दिकाडे सिंहाचे रखवालेस. रुंद व्हड तुळसी वृंदावन, कमान द्वार, खंबे यथा प्रकार आसती. सानेकू दीपस्तंभूय हक्कास. प्राकृतीक चित्रांनी अलंकार केलेले खंब्याचे आनी कमान कंडियेचे वैरी मोरू कीरू चित्राचो शृंगारू गोवा शैलीचे देवळांतू असल्या म्हणकेची हांगाय आसा. पळयल्यारी मुख्य देवस्थान श्री देवकी कृष्ण देवालय देवस्थानाचे एक सान प्रतिकृतीशे हें दिसता. विविध आकृतीचे खंबे, विद्युत दिव्ये आनी रंगरंगाळे पेंटिंगाचे चंदाई आसचे देवळ हें. रुप्याचे प्रभावळींतू श्री रवळनाथ देवू प्रसन्न मुखमुद्रेचो तेजोमय दृश्टीचो. थंय विविध देवांगेले गणांगेले शिलेय आसती. श्री लक्ष्मी रवळनाथ देवालय दोन रूप हांगासती. श्री लक्ष्मी रवळनाथ गावनवाडा शाणो रवळनाथ म्हणटा ती. आमगेले आनीक लक्ष्मी रवळनाथ गावणवाडा म्हूण आसा थंय त्या देवाक बी आमगेले मस्त कुळाव आसाची. तातूंत काश्यप गोत्री आनी कौशिक गोत्र तशी कौंडिण्य गोत्र आनी वत्स गोत्र आनी वसिश्ठ गोत्र अशी 5 गोत्राचे कुळावी हे गावणवाडाक लक्ष्मी रवळनाथाक बसतात. तशींच पिस रवळूक अत्री गोत्री आनी काश्यप गोत्री सुधीर नायक, काश्यप गोत्री थोडी प्रभू आनी भारद्वाज गोत्र अशी 4 गोत्राचे कुळावी आमगेले पिस रवळनाथाक आसाची. तशींच देवकी कृष्ण मल्लीनाथ म्हूण आसा. देवकी कृष्ण मल्लीनाथाक वत्स गोत्री कामत हे देवकी कृष्ण मल्लीनाथ कुळावी. तशींच काश्यप गोत्र किन्निगोळी म्हाल्या ही फॅमिली दाड शंकर म्हूण आसा. देवकी कृष्ण दाड शंकर हे दाड शंकराचे कुळावे आसाची. अशी 4 हांगा आमगेले देवतांचें देवस्थान आसाची. परिवार देवा पैकी अनेक प्रमुख देवी श्री भूमिका देवीले देवळ हांगास. हें स्वतंत्र देवळांतू अत्यंत सुंदर जाल्ले चिरणिके कामाचे रुप्याचे अलंकाराचे गर्भगुडी भितरी महिषासुर मर्दन करत आसची रुपाची श्री भूमिका देवीले सन्निधान आसा. थंय परिवार दैवय आसती. श्री लक्ष्मीनारायण देवालय देवस्थान सभागृहाचे लागीं आसा. तांतू उबे राबिल्लो भंगीचो प्रसन्न श्री नारायणाले सन्निधान आसा. श्री लक्ष्मी देवीले मूर्तीवरेन हांगासा. श्रीदेवी कात्यायनीले विग्रह, श्री चोडनेश्वराले लिंग आनी श्री महादेवाले लिंग देवस्थानाचे प्रांगणांतू विविध देवस्थानांतू प्रतिष्ठापीत जावन आसती. जय विजयाले द्वारपालनेचे विभिन्न एक देवस्थान ते श्री रामपुरुषाले देवस्थान जावन आसा. थंय रुपी पांगुरलेले दोनी रामपुरुषाली मूर्ती आसती.
थंयची आनी एक गुडी भितरी श्री दाड सकल देवालय सुंदर मूर्ती आसा. हातांतू गधा धोरनू रजत प्रभावळींतू हो देव शोभायमान जावन दिसता आसा. सद्या मल्लीनाथाचें देवूळ जें आसा तें माशेलान आसा, पूण मल्लीनाथ हो बेजिकली मुळांत चोडण गांवचो. चोडण नांवाच्या बेटार तो आशिल्लो. मल्लीनाथ, देवकी कृष्ण, पिसुरवळू, शाणरवळू हांची सगळ्यांचें स्थलांतर चोडण गांवच्यान जालां. मल्लीनाथाचें देवूळ हाल्लींच ताणें रिस्टोर केलां, म्हणजे संवर्धन केलां. आनी तें रिस्टोर करतना ताणें ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपारीक जी कला आसा देवळाची ती लक्षांत दवरून ताणें तें संवर्धन करपाचो प्रयत्न केला. ह्या देवळाची एक खासियत आसा. ह्या देवळाचेर जो पळय ताजो जो जमीन आसा म्हणजे फ्लोर आसा ताजेर ब्युटिफूल म्हणजे अतिशय सुंदर मोझॅक आर्ट केल्ली आसा. ही मोझॅक आर्ट आसा ती व्हेरी रेर आसा आनी व्हेरी म्हणजे खुबशे कमी देवळांनी ही अशी एक तरेची मोझॅक आर्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. मल्लीनाथाचें देवूळ एक आसा, तशेंच फोंडे तालुक्यान फार्मागुडीर गणपतीचें देवूळ एक आसा. तातूंत ह्या दोनी देवळाच्या मुखमंडपान ही आमकां मोझॅक आर्ट पळोवपाक मेळटा. देवा नीवलिदुबा देवा नीवलिदुबा ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. श्री मल्लीनाथ देवालय पुरातन देवस्थान प्रकृतीमध्येंतू हंगस. श्री मल्लीनाथ देवालय सुंदर देवस्थान दोनी सालांनी खांबी जावन मुखमंटपू आसचे देवस्थान. देवस्थाना भायरी पितलीचो एक दीपस्तंभूय आसा. सुंदर बाह्य रुपाचे हे देवळाक बण्णाचे ग्लासाची वर्कसचे खंड्यो सिमेंटाचे अलंकारू आनी ताका सचितसले बण्णूय लायिल्ले आसा. एक स्वंत देवळ जावनूय हें नळ्या माडाचे स्वर्ण कलशाचे देवस्थान अति सुंदर जाल्लें एक वास्तुशिल्प म्हूण वेता. हांगा काविकलेची चंदाई छतारी पळोवच्याक मेळटा. ದೇವ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ. देवस्थाना प्रांगणांतू एक स्वतंत्र देवळांतू श्री ब्राह्मण पुरुष हागेले लिंगरूपय आसा. श्री देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थानाचे हो रथू सुमार 400 वर्सां तितलो पुरातन म्हूण अंदाज केला. ह्या रथारी देवकी कृष्ण देवाक बसकारानू रथ तांडो आसा. आनी एक वेळा जनवरी म्हयन्यांतू येवचे मालिनी पौर्णिमा म्हणलेले रवळनाथ जात्रे ते दिसूय देवाक हंत बसकारानू सुत्तुहोरू आसा. श्री देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानांतू येवचे भक्तांगेले उपयोगा खातीर कॅन्टीनाची सुविधा आसा.
थंय अन्नदान धर्मार्थ जावन आईलां खातीर करतसती. तशें आमगेले प्रधान हांगा उत्सव जावचे म्हणल्यार रामनवमी, तशेंच युगादीक सकाळीं पाडव्याक देवा अभिषेक जावन संतर्पण जावन तशें सांजची पालखी उत्सव आनी रामनवमी उत्सवाक सुरवात जाता. तशें अष्टमी नवमी दशमी रथानुश्ठानांक उरता. तशें हनुमान जयंती जाता. ताजे नंतर वैशाख मासांत आमगेल्या हांगा देवकी कृष्ण प्रतिश्ठा उत्सव पुनःप्रतिश्ठा जाल्लो 79 तेन्ना विद्याधिराज स्वामी महाराजान हांगा येवन ती प्रतिश्ठा केल्ली, ताजो वर्धंती उत्सव जाता. तशेंच ताजे नंतर आमगेल्या हांगा एक गांवचे उत्सव म्हणल्यार फेमस आषाढी एकादशी आनी द्वादशी, ताका 24 तासाचो आमगेलो सप्ताह जाता. एकादशीक 12क देवाक सांगणी करून दिवली लावन भजन जावता आनी गांवचे लोक चिखल कालो म्हणून करता, तो सगळ्यांत गोंयांत फेमस. त्या प्रमाण तो एक उत्सव जाता. ताज्या नंतर श्रावण मासान हांगा देवकी कृष्णा अष्टमी उत्सव जाता. तशेंच कार्तिक तशेंच आश्वीन मासान होड उत्सव म्हणल्यार नवरात्र, आनी गोंयांत नवरात्र उत्सव म्हणल्यार प्रत्येक देवस्थानांत मखर उत्सव उरता. आनी त्या मखर उत्सवांत देवाक सजोवन फूल आमगेले भांगरा अलंकार करून देवाक अलंकार करून सगळें भांगर घालून हरिकथा उरता आनी ताचे नंतर ते मखर आसता पळय ते हालोवचें उरता. अशो हो एक उत्सव. आनी ताजे नंतर दसरो ते पौर्णिमा पर्यंत कौल प्रसाद उरता. कौल प्रसाद म्हणल्यार लक्ष्मी रवणाता दर्शन येवन कौल प्रसाद दिवचें, हो एक व्हड उत्सव उरता. ताजे नंतर कार्तिक मासांत तशें आमगेलें चैत्र वैशाख ज्येश्ठ पर्यंत पालंकी उत्सव आसता. ताजे नंतर आषाढ ते कार्तिक पर्यंत उत्सव जायना, चातुर्मास आशिल्ल्या कारणांत आमगेल्या हांगा पालखी उत्सव जायना. ताजे नंतर कार्तिक मासांत तुळशी परबेक पयली पालखी सुरू जाता आनी तो रात कालो आनी गवळण कालो म्हणून अशे उत्सव जाता. तेन्नाच्यान मागीर पालखी सुरवात जाता. ताजे नंतर कार्तिक मासांत एक 3 दिवसां व्हड अनुश्ठान उरता. तेन्ना दोनी रवळनाथाक महारुद्र नवचंडी शतकलश अशें विशेश रितीन अनुश्ठान उरता, संतर्पण उरता, अशे कार्तिक मासांत सेवा जाता. ताजे नंतर मार्गशीर्श मासांत देवकी कृष्णाक शिखर कलश बशिल्लो वर्धंती उत्सव जाता. ताजे नंतर मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशीक देवकी कृष्ण जात्रा जाता. त्या जात्रेक सकाळी अभिषेक जावचे, दंतमाळा संतर्पण, रात्री लालखी आनी पालखी अशी देवस्थाना परिक्रमा घेवन जात्रा उत्सव जाता. ताजे नंतर बाकी हांगा भुमिका जात्रा जाता, मल्लीनाथा जात्रा जाता, कात्यायणी जात्रा जाता, धाडसाकर जात्रा ही विशेष जात्रा जाता. आनी तातूंत पौष मासान व्हड जात्रा जाता. बुधवंत रवळनाथाची पौष शुद्ध द्वितीया हाका जात्रा जाता. आनी पिस्त रवळनाथाची पौष शुद्ध पौर्णिमा मालनी पौर्णिमा म्हणटा ती व्हड जात्रा 6 दिवस जाता. आनी ताजे नंतर फाल्गून मासांत शिमगो उत्सव जावन हे चैत्र ते फाल्गून पर्यंत आमगेल्या उत्सवाची समाप्ती जाता. ವೀಕ್ಷಕನೋ तुम्ही आजी श्री संस्थान देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ देवस्थान मार्सेल हाजें दर्शन केलें. हे एपिसोड तुमकां खूश जावन पुरो म्हण म्हाका दिसता. तुमकां ह्या देवस्थाना विशयांतू चड माहिती सांगची आसल्यार कमेंट्सा बरया. आनी हाजी लिंक तुम्ही तुमगेल्या इश्टमित्राल मदेंतू तुमगे संबंधिकाल मदेंतू वांटून घेया. गोवाक गेले तेन्ना देवकी कृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ देवालय दर्शन करच्या विसर नाका. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.